गोयच्या राजकारणाचे चित्र काडप खरेंच कठीण। केन्नाय कसलोय बदल घडटा, कोण एक जाता तर कोण पयस जाता, जाल्यार एका पक्षाचेर टिका करपी मनीस दुसऱ्या दिसा त्याच पक्षाच्या माचयेर तुस्त गायतना दिसता। आयज पॉलिटिकल पल्स ऑफ गोवा सत्रांत काणकोण तालुक्याचो आढावो घेवया। काणकोण पयसुल्लो भाग आसलो तरी तितलोच सुंदर भाग आसा। सैमान गिरेस्त दायज परंपरेन भरिल्लो भाग आसा। पणजे पासून 100 किलोमीटर अंतरार काणकोण हो गोंयचो सगळ्यांत पयशिल्लो भाग। राजधानी शारापासून बरोच पयसुल्ल्या अंतरार हो भाग आसा आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार पुराय तालुको आतां एकूच मतदारसंघ आसा। 2012 वर्सा जेन्ना शी मागपाची पद्दत केल्ली आनी पैंगीण मतदारसंघ काडून ताच्या जाग्यार दाबोळे मतदारसंघ तयार केल्लो तेन्ना काणकोण तालुको आतां फक्त एक वांगडी गोंय विधानसभेत धाडटा। सध्याच्या टर्माक इजिदोर फेर्नांदीस जाल्यार फाटल्या 2 टर्माक भाजपाचे रमेश तवडकर आशिल्ले। ह्या मतदारसंघात क्रिस्तांव आनी हिंदूंचें मिश्रण आसा, जाका लागून हांगा मनोरंजक तरेन मतांची विभागणी जाता। 2017 वर्सा इजिदोर फेर्नांदीस हांकां ताच्या 2 मुखेल प्रतिस्पर्धकां मदल्या मतांच्या विभागणीचो फायदो जाल्लो। भाजपाचे विजय पै खोत, जाका भाजपाचे त्या वेळावयले आमदार रमेश तवडकर हांच्या जाग्यार तिकेट दिल्ली, तरी आसतना आपूण वेंचणूक लढटलोच ह्या जिद्दीन रमेश तवडकर अपक्ष वेंचणूक लढलो। तांणी यशस्वीपणान 3000 चड मतां काडलीं, जी भाजपाचो मुखेल उमेदवार जिखचो ना हाची खात्री करून घेवपाक पुरो आशिल्ली। इजिदोर फेर्नांदीस जे काँग्रेसीच्या तिकेटीर निवडून आयिल्ले ते तेन्ना पासून भाजपांत गेल्यात तेन्नाच्यान तालुक्यांत भाजपाच्यो अडचणी वाडल्यात। आतां भाजपाच्या तिकेटीक 3 जाण पात्र आसा, इजिदोर, विजय पै खोत आनी तवडकर। तिगूय न्यायपणान तिकेटीक दावो करतले हें तितलेंच खरें आसा। तिगां मदले 2 जाण निराश जातले। तांच्या निरशेवणे बद्दल ते कितें करतले हें अजून पळोवपाचें आसा, मात तांची बंड करपाची शक्यताय आमी न्हयकारपाक शकना। तवडकर आनी पै खोत हांकां दोगांकय राज्यांत नव्यान आयिल्ल्यांक अनेक राजकीय पक्षांचो पर्याय आसा। भाजपा भायर काँग्रेसीन सुद्दां हालीं काणकोणांत आपल्या गटाची पुनर्रचना केल्या, मात पक्षाचो उमेदवार कोण आसतलो हें अजून स्पश्ट ना। भाजपाच्या तिकेटी मदलो कोण पक्ष सोडटा हें पळोवपाच्या पेक्षा पक्ष नवे चेहरे तयार करपाची शक्यताय आसा आनी विविध पक्ष निराश जाल्लेल्यां कडेन हातमेळवणी करपाक शकता। आपान सुद्दां ह्या मतदारसंघात झेडपीची वेंचणूक लढयल्ली, जंय तांकां व्हडलेशें यश मेळिल्लें नाशिल्लें। म्हणटकर ह्या मतदारसंघात तांकां तसो व्हड फटको बसतलो अशें दिसना। तृणमूल काँग्रेसीची ही स्थिती आसा, जे हेर पक्षांतल्या खंयच्याय असंतुश्ट घटकाचो येवकार करपाक उत्सूक आसूं शकता। हांगसर आरजीन आपलो उमेदवार म्हण प्रशांत पागी हांचें नांव जाहीर केलां। गोंय स्वातंत्र्य जावन 60 वर्सां पुराय जाल्यां खरीं, मात उदक, वीज पुरवण संदर्भात ह्या मतदारसंघात राजकारण जायत आसा। बरे रस्ते, उदकाचो, विजेचो प्रश्न अजूनय ह्या मतदारसंघात सतायता।